सरकार इश्कोलां सुरू करपाक फुडें सरला ते सगळ्या भुरग्यांची जबाबदारी घेवपाक तयार आसा काय? मुखेलमंत्री हाची जबाबदारी घेतले काय फक्त प्रधानमंत्र्याक दाखोवपाक सरकार ही नाटकां करता काय असो प्रश्न काँग्रेसीन केला. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. की ह्या टास्क फोर्स कमिटीचे तू विश्वास दवरनाका, नाजाल्यार तू जबाबदारी घे. मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवची, पेरेंट्सांक सायन करपाक लावची ती जबाबदारी घेवपाची. तू पेरेंट्सांक फोर्स करता आनी सायन घेता स्कूल ओपन करपाक. तू सायन मारून तू जबाबदारी घे. मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवची. तुका जर स्कूल रेग्युलर स्कूल स्टार्ट करपाचें आसा, कारण पेरेंट्सां भितर पॅनिक जाल्लो आसा, स्टुडंट्सां भितर पॅनिक जाल्लो आसा. तेंचे अजुनूय वॅक्सिनेशनूय जाल्लें ना, आनी वॅक्सिनेशन जाल्लें ते सुद्धा त्रासान पडल्या. एक सिटींग जज ताणें दोन्ही वॅक्सिनेशन घेतल्या, तो कोविड ट्रिटमेंट घेता कोविडचा. आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, आनी एक प्रॉमिनंट लॉयराची आवय 83 इयर्स, दोन्ही वॅक्सिनेशन घेतल्या, घरांतल्यान भायर सरनाशिल्ली पूण कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा. सो ह्या खातीर भुरग्यांक थंय मास्क घालून थंय कांयच सुविधा नासतना आनी तूं फोर्स करून स्कुलांक स्टार्ट करपाक वचनाका. आमी हे म्हणटा की स्कूल स्टार्ट करनाका. तूं प्रत्येक स्कूल हे डिफरंट स्कूल आसा, युनिक स्कूल आसता. लेट स्कूल पीटीए, स्कूल मॅनेजमेंट अँड स्कूल लोकेलिटी डिसायड. इंडिव्हिज्युअल स्कुलाक डिसायड करूनी तांकां जबाबदारी घेवनी स्कूल रेग्युलर स्टार्ट करचें काय ऑनलायन कंटिन्यू करचें, काय ते हायब्रीड टायप मीन्स फिजिकल एज वेल एज ऑनलायन बोथ कॉम्बिनेशन करूनय चलोवचें. हे डिसिजन आसा ती पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल मॅनेजमेंट आनी तेंच्या लोकेलिटीचेर सोडची. गव्हर्नमेंटान कसलीच हे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करची न्ही. खंयच्याच पेरेंट्सांक फोर्स करून अंडरटेकिंग सायन करून घेवची न्ही. आनी हे सगळें करता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे तेची जबाबदारी घेवची. की एक सुद्धा भुरगो त्रासान पडलो जाल्यार तेची पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेता म्हणून सांगची. आमकां ह्याच बाबतीन आनी एक पॉइंट आनी एक ह्या मुद्द्याचेर असो आहा की भुरग्यांक 12 वर्साचे कमी अजुनूय वॅक्सीन अलाउड ना. आनी ह्या भुरग्यांचे कितें जशे भाशेन आमच्या प्रेसिडेंटान आतांच सांगला, दोनूय वॅक्सिनां घेवन सुद्दां लोकांक कोविड आयिल्लो आसा. आनी वॅक्सीन घेयनासतना ही भुरगीं 12 वर्साचे एजीचे कमी तांकां ह्या कोविड महामारीक एक्सपोज करपाक सीएम कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो?